नमस्कार, पळया प्रुडंट खबरो. गोवा मायनिंग पीपल फ्रंटाच्या बॅनरा खाला मायनिंग डिपेंडंटाची शुक्रारा उजगांवां जाहीर सभा. मायनिंग बेल्टात शक्ती प्रदर्शनाचो यत्न. सरकार जागो जायना जाल्यार खंय फुडली एक्शन. गोंय सरकारान पयलेच फावट मनयलो घटक राज्य दीस. मुख्यमंत्री पर्रीकाराचो गोंयकारांक अमेरिकेचो संदेश. राणी म्हणटा मोग पुराय सादली म्हूण येना, मोगोक भायल्या पार्टीचो तोमणो. आज फाल्यां ऑल इंडिया भौशीक बँकांचो संप. गोवा बँक एम्प्लॉईज असोसिएशनाचो संपाक तेंको. आज आझाद मैदानार रॅली. महाराष्ट्राच्या गोयचे शिमेर विर्डी धरणाचे काम सुरू. धरणाचे सुवातेर ट्रक शेवाळी. विर्डीची जातली म्हादय. पर्यावरणवाद्यांची गोंय सरकाराक शिटकावणी. प्रुडंटाचो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट. निपा व्हायरसाचो दुबावीत म्हूण जीएमसीत एडमिट केल्ल्या केरळाच्या त्या दुयेंतीक निपाची बाधा ना. खात्री करूंक धाडिल्ल्या रक्ताच्या सॅम्पलाचो रिपोर्ट नेगेटिव्ह. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाचे बॅनरा खाला मायनिंग डिपेंडंटाची शुक्रारा 1 जूनाक उजगांवां जाहीर सभा. सभेक 50,000 वयर लोक हाडटले म्हूण फ्रंट वाले उलोवन दाखयतात. फ्रंट फाटले कांय दीस जाले मायनिंग बेल्टात लोकांच्यो बसका घेवन मायनिंग बंदीचो विशय तापयता. लोकांचेर इम्पॅक्ट शुक्रारा कळटलो. शुक्राराचे सभे उपरांतूय सरकार जागो जायना जाल्यार खंय फ्रंट वाले फुडली एक्शन घेतले. आणि म्हाका आशा आसा आमी ना म्हटल्यार 1 तारखेक 50,000च्या वयर आणि त्या प्रमाणे आमी अरेंजमेंट तसो ग्राउंडार केल्लो आसा. 50,000 मिनिमम तरी लोक आमचे थंय जातले. आनी हाजो एकूच उद्दिश्ट आसतलो आमचो गव्हर्मेंटाचेर दबाव हाडपाचो आनी गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिवपाक जाय आमकां ह्या माध्यमांतल्यान. म्हणजे आमी जे फाटल्या 8 दीस ज्यो मिटींग घेतात आनी लोकांचे फोटो दिवपाची कित्याक गव्हर्मेंटान फेब्रुवारी 7 तारखेक सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली म्हणटात. तेजे नंतर हेंच्यांनी कांयच करूं ना. जर तर 1 तारखेक आमी भव्य जी हे करपाचें आसा मोर्चा जाहीर सभा करपाची आसा तातूंत जर तितलेंय करून गव्हर्मेंट आयकना जाल्यार आमी तेच्या व्हडली कृती करून गव्हर्मेंटाक दाखयतले. कित्याक गव्हर्मेंट न्हिदिल्लो आसा, आमकां ताका उठोवपाची गरज आसा. सगळ्या मायनिंग डिपेंडंट जितले आसात त्या सगळ्यांनी 1 तारखेक मोठ्या संख्येन प्रेझेंट रावचे पळय, हाजिरी दाखोवची. आमी सगळ्या आमदारांक इन्व्हिटेशन दिल्लें आसा, मंत्र्यांक इन्व्हिटेशन दिल्लें आसा. आमी तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान जेका कोणाक पावंक ना जाल्यार तांकां जाहीर आव्हान करता की तेंचे निमंत्रणय तांकां जाहीर दिता की तेंच्यांनी त्या पब्लीक जाहीर सभेक हजेरी लावची आनी तेंचें मत कितें आसा तें जे मायनिंग डिपेंडंट प्रेझेंट आसतले तेंचे समोर तेंच्यांनी मांडचें. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्यो गांवागांवांनी बसका जाल्यात. मायनिंग बंदी आड लोकांक भायर काडपाचो यत्न चल्ला. इम्पॅक्ट कितलो जाला तो शुक्राराचे सभेक कळटलो. गोंयचे शिवसेनेचो मायनिंग पीपल्स फ्रंटाक तेंको. गोवा मायनिंग पीपल्स फ्रंटाच्या मिटिंगेक आमी गोवा शिवसेनेतर्फे आज आमकां जाहीर तेंको दिला आनी आमची ह्या बसकेंतल्यान सरकारा कडेन मागणी आसा की सरकारान ह्या मायनिंग डिपेंडंट लोकांचो अंत पोवचो न्ही.
दुसरे वटेन अरियर्स फारीक करचे म्हूण सेजाचे कामगार दिवचले उपासाक बसल्यात. आयज 15 मार्चाच्यान जेन्ना सुप्रीम कोर्टान मायनींग बॅन घातलें तेज्या नंतर आयज पर्यंत आमी 40 आमदारांक मेळ्ळे आनी प्रत्येक आमदाराचें मायनिंगा बद्दल रिएक्शनूय वेगळें आसा आनी कोणूच कांय अशी भर घेयना की बाबा मायनींग केन्ना सुरू जातलें कोणूच सांगपाक तयार ना. सो तेका लागून आमी आयज सरकारची 2 म्हयने वाट पयली आनी तेज्या नंतर आमी बिचोले हांगासर चेन हंगर स्ट्रायक चालू केला आनी आमी सरकारा कडेन मागता आनी सगळ्या गोंयकारां कडेन मागता की सरकारचेर प्रेशर हाडून ह्यो गोंयच्यो मायनी ज्यो आसा पळय ते बेगींतल्या बेगीन चालू करच्यो. काँग्रेसी कडेन पावर ना तरी मायनींग बंदीचेर उपाय काडूंक म्हूण तांणी काडिल्ले कमिटींतले मेंबर खंय जामीन वाले. We are forming a committee to restart mining. बाबा नो तुम्ही पावराचेर ना आणि कमिटी जी तुम्ही काढता ते कोण आसा कमिटीचेर? पीपल हू आर आउट ऑन एंटिसिपेटरी बेल जे आज SITच्या फुड्यान थंय अपियर जाता इल्लीगल मायनिंग केसींनी. जो ओपोजिशन लिडर स्वता बेलीचेर भायर आहा हे आज मायनिंगेचे लेक्चर गोंयकारांक दिवपाक लागले. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. 30 मे गोयचो 31वा घटक राज्य दीस. अंदू पयलेच फावट गोयचे विधानसभेन घटक राज्य दीस मनयलो. मुख्यमंत्री पर्रीकार सध्या अमेरिकेत. ताणें गोंयकारांक थंय सावन घटक राज्य दिसाचो व्हिडिओ संदेश धाडला. विधानसभेच्या सचिवालयात सरकारी कार्यावळ जाली. आदल्या सभापतींचो भोवमान केलो. गोंयान खूब कितें मेळयलें मात मोग साधली म्हणपा सारकी अजून परिस्थिती ना म्हूण प्रतापसिंह राणे उलयलो. मोगो खंय नावाक आसा ती पार्टी भायली. गोंय राज्याच्या 31व्या घटक दिसा निमतान हांव सगळ्या गोंयकारांक शुभेच्छा दिता. 31 वर्सां पयलीं आमकां घटक राज्य मेळ्ळें. गेल्या 31 वर्सांत आमी खूब प्रगती केल्ली आहा. तुमी सगळे सरकाराक येणाऱ्या काळात सहकार्य करतले म्हणजे सरकार आपलें काम यशस्वी रित्या पूर्ण करूंक शकतले. सगळ्यांक तुमकां हांव परत एकदां उर्मित परबी दिता आनी सगळ्यांक नमस्कार करता. जय हिंद जय गोवा. वट्ट 31 वर्सांनी पयलेच फावट गोवा विधानसभेन 31वो घटक राज्य दीस मनयलो. अंदू वर्सा सावन दर वर्सा हो दीस विधानसभेत मनयतले म्हूण सभापती प्रमोद सावंतान सांगले. कडेन चर्चा जाली की हो दीस जो आसा हो गोंय सरकारूय सेलेब्रेट करिना आनी सचिवालयानूय हो सेलेब्रेट जायना आनी तशें पळोवंक वचत जाल्यार पेपरांतल्यो बातम्यो घटक राज्य जावन 30 वर्सां पुराय जाली आनी हो कार्यक्रम करता हो खंयसरूच कार्यक्रम करिना जेणे करून आमच्या नवीन पिढीक आमी म्हणटा की संघ प्रदेश म्हणजे गोवा दमण आनी दीव आसतना आनी ताज्या उपरांत गोंय घटक राज्य जालें हाचे फायदे कितें आनी आमी कशा पद्दतीत फुडें गेले हाजो इतिहास जो आसा हो बरेचशे फावटी नवीन जनरेशना कडेन पावना आनी ताजो नवीन जनरेशना कडेन पावप ही अत्यंत गरज आसा. हाजी ही सुरवात ह्या आयच्या कार्यक्रमांतल्यान आमी करता. आमी पळयता गोंय प्रोग्रेसीव राज्य मात ग्लास अजून अर्दोच भरला म्हूण प्रताप सिंह राणे उलयलो. Goa is one of the progressive states. I think we still, as I see, we are still half a cup, half a glass or whatever they play. We still have to fill it up. We still have a long way to go. Only one law, I don't know, because one lobby, I shouldn't be naming anybody, but there is a group of people who don't want that. It is the Police Act. We are going by the old Madhya Pradesh Act. Saw how in Singapore you don't see a policeman on the road, but there's hardly any crime. We should have something like this. काँग्रेसीन घटक राज्य दीस मनयलो. मोगो पार्टी खंय संदी साधू मंत्री पदां मेळटा म्हूण ती सरकारात आसा. ही पार्टी खंय भायली. अशें आसा की संदी मेळटा मंत्री पद मेळोवपाची. आज लोकांनी ठरयलें की आमचे स्वताचे राज्य आमी चलोवंक जाय. महाराष्ट्र शब्द घेय सारको ना. गोंयकारांचें राज्य नॅशनल पार्टी काँग्रेस पार्टी किंवा दुसऱ्यो पार्टी जावं शकता परंतु दुसऱ्या पक्षान वचपाचें दुसऱ्या स्टेटीन वचपाचें हें आमी घट्ट धरूंक जायना. आमचें राज्य बऱ्या भशेन चलोवया. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. आज फाल्यां भौशीक बँकांचो संप. गोयचे भौशीक बँकांचे कर्मचारी आज फाल्यां ह्या ऑल इंडिया बँक संपात वांटेकार जातले.
युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनान संपाचो उलो मारला. फोरमाची दिल्ली बसका जाली. युनियनांक पगार वाड जाय 2017 सावन तांची मागणी आशिल्ली. मात इंडियन बँक असोसिएशनान तांकां फक्त 2% पगार वाड दिता म्हूण सांगल्या. ती तांकां मान्य ना. United Forum of Banks Union Zindabad Zindabad United Forum of Banks Union Zindabad Zindabad United Forum of Bank Unions, the unions of 5 workmen and 4 officers organizations have given a call for 2-day strike on 30 and 31st to demand respectable wage rise and also wage revision up to scale 7. All the bipartite settlements have taken place up to 7 scale, whereas now the management is trying to divide the officers and the staff, saying that what you can say they will settle the wage revision up to scale 3. So we oppose that. We also oppose the mere rise what they have given of 2%, which is not commensurate with the trend which is there in the industries, in the government sector, hence this 2-day strike. If we are not able to get results from this 2-day strike, the United Forum of Bank Unions will take call to go on an indefinite strike. So all the banks in Goa, public sector banks specifically, are closed and all are striking. All over India this strike is there, and we apologize to the customers of the banking industry for the inconvenience that have caused to them, but it was our last resort that we had to, what you can say, take these steps. Otherwise the management does not, what you can say, give any response to the just demand of the United Forum of Bank Unions. Now some. I am Sripad Madkekar, the State Secretary for All India Bank Officers Confederation. Give a commercial break.